तुझ्या मंदिरा जमल्या पेटोच्या बलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादा भक्ती मुर्बे माना मोगाळ बापय तू आमचो पाट आधार तुझो तुझ्या या मंदिरा जमल्या पेटोच्या बलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादा भक्ती मुर्बे माना. समेस्तमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हणून मागता. संजूदूता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या नोवेनाच्या दिसा हांगासर जमलेल्या तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. आज एमिसाचें बलिदान पेटोवंक आमचे संगी आसा मनादी बाप जस्टीन, आमच्यात पिरगज कुटुंबाचो कापुजीन मेळाचो याजाक बॉम्बे वा मुंबय प्रॉविन्स ताचे येदो म्हणसर नासीक थंयसर तो वावर करनासलो आनी फुडें गोवांत गोवळीक केंद्रांत तांचो वावर करूंक ते फुडें सरतात. ते देखून आतां रजेर आसात. ते देखून आज एमिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटोवन आमचे खातीर मागतले. ते देखून तुमच्या समेस्तांचे दरपेन बाब जस्टीन तांकां हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. एमिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात. अर्गां जावन एमीस पेटयता. सिस्टर सेलेस्टीन डिसोजा रोम आपल्या 70 वर्सांच्या 70th बर्थडे संदर्भार जल्म दिसाक अर्गामीस पेटयतात. ब्रिजिट डिसोजा किन्योगोळी, अनुष्का ताच्या जल्म दिसा संदर्भी, तशेंच सुनीता बोंदेल, अश्विनी आनी आरती तांच्या जल्म दिसा संदर्भी बोंदेल, ऑल्विन आनी वीरा पिंटो तांच्या लग्नाच्या 20व्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी पवित्र काळजावाडो, रीना डिकॉस्टा किन्योगोळी, सरिता आरान्ना किन्योगोळी, एलरॉय शॉन वेगस जल्म दिसा संदर्भी नित्यादरवाडो, प्रिन्स्टन लोबो पवित्र काळजावाडो, एथेल डिसोजा देरेबैल, वर्नन आनी वियॉन वामदबादो, डॉक्टर एन्सिला पत्रावो किन्योगोळी, एल्सन सिक्वेरा केल्मेट बोळा, मिसेस डिसिल्वा मुंबई, स्टीवन आनी जेसिंता डिसोजा निड्डोडी, स्टेविटा नजरेत मादते जवाडो, शेल्टन नजरेत मादते जवाडो, हेनरी डिसोजा आनी कुटुंबाची बेळमान, गॉडविन आर्लोबो किरेम, रॉनी पिंटो आनी कुटुंबाची फेरार, अपोलिन पिंटो फेरार, जॉर्ज फेलिक्स डिसोजा आनी कुटुंबाची बोरीमार, स्टीवन सुवारिस मुल्की, जुलियाना डिसोजा किरेम, पर्ल अँड डायलन लोबो किन्योगोळी, प्रिया लोबो लंडन, मेबल लोबो किन्योगोळी, लिडविन सिक्वेरा किन्योगोळी, दुवेक नर्सिंगाचें काम मेळिल्ल्या खातीर प्रत्येक त्या सांबोसोद मीस पेटयतात. आशा सिल्विया दुबय ताच्या सर त्या सवां खातीर भलायके खातीर एका बऱ्या कामा खातीर आनी सकट वायट सक्तेन सुटका मेळच्या खातीर प्रवीण आनी जेनेवी फेर्नांडीस मिलाग्रेस, मिसेस डिसिल्वा मुंबय, लिनेट कुटिना काटीबळ्ळा वेंटिलेटरार आसा, बरी भलायकी फावो जावचे खातीर हिल्डा डिसोजा किन्योगोळी, देवदीन जॉन आरान्नाच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता सरिता आरान्ना किन्योगोळी, देवदीन मेरी आनी मिंगेल डिसोजा आत्म्या बसून मीस पेटयता जेसिंता डिसोजा बोळा, देवदीन हेनरी पिलिपिंटोच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता ग्रेसी किरण पिंटो देरेबैल, देवदीन मेरियन एन्नी पिंटोच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता ग्रेसी किरण पिंटो देरेबैल, देवदीन सिल्वेस्टर आनी लिली डिसोजा आत्म्या बसून मीस पेटयता ग्रेसी किरण पिंटो देरेबैल, देवदीन जोस्वी फेर्नांडीसाच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता जानेट फेर्नांडीस आनी कुटुंबाची वामन जूर, देवदीन फ्रेडरिक मार्कुटिनाच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता पिरेरा आनी कुटुंबाची वलेन्शिया. ह्या सकड त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या
बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची ते सवा मागणी सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया आनी विशेश तरान मागया. तशेंच आनी एक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता क्रिसल वियोला वास किन्नेगोळी ताच्या एक त्या सवां खातीर आमी मागया. ही सक्क त्या सवां सोमयाच्या पांयांतळ समर्पण करून सोमयाची मजत करपा ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागया. आज ह्या पवित्र थळार आमी भुरग्यां खातीर मागता. थोड्याच दिसांनी म्हणजे ह्या हप्त्यांत थोड्या भुरग्यांक दळतो सुरू जाला. नवें शिकपा वर्स प्रारंभ जाता. त्या लागून ह्या भुरग्यांचेर देवाची विशेश सकत करपा वालच्या खातीर जेजून तांकां आपोवन अभिशेक करच्या खातीर आनी प्रत्येक जावन तांकां देवाक मनशांक मानवाली जावन आनी तशेंच जेजू सारकीं जानवान भरलेलीं भुरगीं जावन तांचें शिकप बरें करून शिकोवन मोतीक उजवाड मेळच्या खातीर ह्या पवित्र थळार आमी मागता. तुमी तुमच्या भुरग्यां खातीर सक्कड भुरग्यां खातीर मागया. आमी सक्कड भुरग्यां खातीर मागया. अशें भुरग्यांचें मुखलें सगळें शिकपा वरास आशिर्वादी जावं दी, बेसावांनी भरलेलें जावं दी आनी प्रत्येक जावं सोमी सदांच तांकां राखोवन सांबाळून दी, तांचें जिवीत चलोवन व्हरून दी म्हणून आज आमी विशेश तरान मागया. सक्कडां उबे रावया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें समकवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सम्मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या णव आज आमी सान फिलिप नेरी हाचो उडास काडटा आसतना आमी आमची पातकां वळखून घेवया आनी विशेश तरांनी आमी उडास करया. आमच्या जिवनांत आमी खंय सुकल्या मस्त पुटे आमकां सबार पुटी उडास आसा की आमी सुकल्ले आसा. आमी वायट वाटेर आमी चलून आसात आनी त्या वायट वाटेर चलता आसतना आमी त्या वायट परिस्थिती व वायट कश्ट उडास करता आसतना आमी उडास करया आनी आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सकड आमी सांगता म्हणुया. हांव पातकी सर्वोदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मरणाची तुमकां सारून वायट आनी बरें सोडून आनी सायती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्वोदवेदार देव आमची काकूत आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. सर्वोदवेदारा आनी ससनाच्या देवा तुज्या भक्तांक विशेष करून सांसूद देवा आमच्या भाव भयणीक मोहिमेक करून तुजो अगणित मोग आमचे थंय तुवें दिश्टीक आसय. त्याची देख घेवन तुज्या पुताचो विश्वासीपणान पाळवूंक करून ताचे वरवीं आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्या जियेता आनी रसवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. पयलें वसाप सा पेद्रोच्या पयल्या पुस्तकांतलें वसाप. भोवमोगाचें न्हू तुमकां मेळूंक आसलेल्या कृपे विशयंत सांगून दिल्ल्या प्रवाद्यांनी ह्या मुक्ती देण्या विशयंत सत्रायेन विचार आनी सोदनां केल्लीं.
क्रिस्ताच्या कश्टा विशयांत आनी त्या कश्टानंतर ताका मेळचे आसलेल्या महिमा विशयांत क्रिस्ताच्या आत्म्यान तांकां दाखोवन दिल्लें. हें सगळें खंयच्या वेळार आनी कोणा विशयान घडतलें म्हणलें तांणी सोदून पळयलें. तांचे पासून न्हय, बगार तुमचे पासत तांकां प्रवाद करून सांगचें काम दिलां म्हणून देवान प्रवाद्यांक कळीत केलें. तांणी सांगलेल्यो तस्यो संगती आतां सर्गींतावन आयलेल्या पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुमकां सुवार्ता परगट केल्ल्यांनी तुमकां कळीत केल्यो. त्यो प्रत्यक्ष जाल्ल्यो पळोवंक देवदूत लेगून अत्रेकतात. ह्या पासत तुमच्या जनवयाचें कामार बांदून जागी रावा. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमकां लाबोंक आसा त्या कृपे देण्याचेर तुमकां भरोसो परिपूर्ण दवरा. विधी भुरगीं तुमी आदीं तुमच्या नानारपणाच्या दिसांनी केल्ले परी तुमच्या वायट वडण्या प्रकार तुमी चला नाकात. बगार तुमकां आपोवने दिल्लो देव जशें बागेवंत तशें तुमी सर तुमचे सालींत बागेवंक जाया. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, हांव बागेवंत देखून तुमी बागेवंक जायचे. देवाचें उतार हें. देवाची वडोवकार. सर्वेस पोरान आपली सोडवून कळीत केल्या. सर्वेस पोरां आपली सोडवण कळीत केल्या. सर्वेस पोराक एक नवे गीत गाया. कित्याक ताणें केल्यात विचित्रा. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित पावल्यान जैत ताणें आपणायला. सर्वेस पोरां आपली सोडवण कळीत केल्या. सर्वेस पोरान आपली सोडवण कळीत केल्या. जनांगा उजेर आपली नीत ताणें उगडला. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगासो ताणें उगडास काडला. सर्वेस पोरां आपली सोडवण कळीत केल्या. सर्वेस पोरां आपली सोडवण कळीत केल्या. Alleluia, 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 हालेलुया. अर्सिल्लो जावं बाप सर्गांनी संवसाराचो धनी ताणे सर्गींच्या राजाचे गोट ल्हानांक उगडल्यात. alleluia, alleluia, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तितल्यार पेद्रोन म्हळें, आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेसून जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगता, कोणूय म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपलें घरदार आवय बापायक भाव भयणीक भुरग्या बाळांक भुंय बाट सांडी जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड
चड घरां भावा भयणी आवय भुरगीं बई बाट जोन घेतलो सांगातास दगदणी ताका सुख आशिना आनी मुखल्या काळांत ताका सस्नाचें जिवीत मेळटलें. पूण साबार जण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातलें. देवाचे उतार हे वांकणी तुका क्रिस्ता. म्हजो पाटलाव करूंक तुजी कुशी जाल्ल्यार तुजो कुरीस उपार चल म्हज्या पाटलाव. म्हजो पाटलाव करूंक तुजी कुशी जाल्ल्यार तुजो कुरीस उबार चल म्हज्या पाटलान. क्रिस्तताई मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आनी सांसूदाच्या भक्तिकानो, एका धाकट्याशा गांवांत केरळाच्या एका धाकट्याशा हळ्ळेंत एक कुटाम आसलें आनी त्या कुटुंबांत आवय बापूय एकलो चरको भुरगो आनी 2 चेडवां भुरगीं आसलीं. आनी त्या कुटुंबांत मोग मायपास तशेंच एकमेकांक बोगसाणें आनी समजोवन घेवची कुटुंबां आसलीं. आनी ह्या कुटुंबांत आवय बापूय भोव स्ट्रिक्ट आसलें. आनी ह्या आवय बापूयन सदांय ह्या भुरग्यांक क्रिस्ती बावरतांनी बरोवन तांकां क्रिस्ती मुखांतर शिकवण दिवन आसलें. कित्याक आवय बापूय हर एका आयतारा कॅटेकिझम व क्रिस्ती मेळाचे शिकवण दितली. आनी सकाळीं फुडें 6 वरार सदां ह्या भुरग्यांक उठोवचें जाल्लें. उठा भुरग्यांनो आतां मिसाक वसा. आनी ते सदां हें तांचे जिवनान ते समर्पीत करतले. सदां हीं भुरगीं मिसाक वेतालीं 6 वरार उठोवन, कित्याक हें कुटाम एक सिरो मालाबार कुटाम आसली. आनी तशेंच सदां हें मिसाक वेता आसतना हे भुरग्यांचे बावर्त थिरतले. ह्या भुरग्यांक क्रिस्ती परजे मुखार तांकां कळयलें की जेजू क्रिस्त कोण आनी ताजे शिकवण तांकां मोग आसली. आनी त्या तेगी भुरग्यां मुखांतर एकलें धाकटें भुरगें, चेडू भुरगें विशेश तरांनी ह्या भुरग्याक भोव जेजूची रूस लागली. कित्याक 10वी आनी 12वी जाल्या उपरांत ह्या चेडवा भुरग्यान परत्यान दोतोनीचें शिकाप जोडोवंक मुखार बैसरलें. आनी ताणें परत 1ली क्लास तावन 12वी क्लासेचे सर्व पुस्तक हाडलें आनी ते परत्यान वाचूंक लागलें. आनी थंयसर ताका बगलें की जेजूचो मोग म्हणजे कितें, जेजूचो मायपास म्हणजे कितें, जेजून कितले चमत्कार व कितलें अजापां घडल्यांत हें ताका कळीत जालें. ह्या भुरग्याक पवित्र पुस्तका वय तितलें दृढ विश्वास नासलो जाल्यार मागीर 12वी संपल्या उपरांत परत्यान पवित्र पुस्तक वाचूंक लागलें. आनी हें वाचल्या उपरांत ताका देव आपोवणें प्रारंभ जालो. आनी देव आपोवणें त्या वेळार तितलें दृढ नासलो हें देव आपोवणें ह्या चेडवा भुरग्याक. तशेंच मुखार इंजिनियरींग शिकप सणंत जोडूंक गेलें. इंजिनियरींग संपलें आनी पयलें गोल्ड मेडलिस्ट म्हणून तिचें नांवार्थीक जालें. आनी गोल्ड मेडलिस्ट जाल्या उपरांत तिका इन्फोसिस ह्या व्हडल्याशा कंपनींत काम मेळ्ळें. आनी तें काम करत आसतना ताका संतोश पावनासलो. कित्याक सदांय ते 9 वरार ऑफिसाक वताले मैसूर, थंयसर इन्फोसिसार 9 वरार कामाक वताले आनी 5 वरां मुसर तिचें काम संपवून ती घरा वताले, म्हणजे हॉस्टेलाक वचून थंयसर रावतले. आनी एक दीस अशें भोगतलें ते चेडवाक 9 वरां ते कामाक बैसरले. 9 वरार काम करून 5 वरां फाटीं आयिल्ले. आनी त्या वेळार एका ददल्या मनशान त्या स्त्रीक विचारलें, त्या चेडवा भुरग्याक विचारलें,
तुका पळयता इतल्या हफ्त्यांत हांव तुका पळयता इतल्या दिसा मोसर बगार तुजे थंय एक संतोष पावना, एक खुशी दिसना तुज्या तोंडा मुखांत्र. त्या चेडवान सांगलें, वय हांव कन्फ्यूज आसा, म्हाका एक तर समजना हांवें कितें शें करी जें म्हज्या मुखल्या जिणेंत. आनी थंयसर त्या मनशान तिका सांगलें, देव तुजो मोग करता, देवाक तुजे सई मोग आसा. आनी त्याच दिसा त्याच रातीक तेच्या हेर इश्टी मुखांत्र तिणें पार्टी दिली. आनी तेजी इश्टीनी ताका विचारलें, तूं कित्याक आजकाल आमकां आयस्क्रिमां दिताय? कित्याक देव म्हजो मोग करता, कित्याक जेजूचो मोग आसा म्हजेस. ते चिंतूंक लागलें, हें कशें हिका काळें जालें, हें सैबिणी कित्याक जालें? तकली सोमा आसा की ना गी म्हूण हें दुसरें इश्टी चिंतूंक लागलें. आनी थंयसर मागीर तिका देव आपोवणें प्रारंभ जालो. मागीर MSMI ह्या कॉंग्रिगेशनांत भितर येयलें आनी थंयसर माद्र जावन आज जागो हे एक व्हडलें कॅरिस्मॅटीक प्रेयर ग्रूप आसता. हर एका वर्सा एक गांवांत एक सिटींत तें शुभवर्तमान पसरयता. आनी थंयसर ते बँगलोरच्या जागोंत थंयसर तें चेडूं आसलें. आनी हें चेडूं हें माद्र जावन आहलें सिस्टर क्रिस्टी बाबू MSMI. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आज आमी 21वे शतमानांत आसा. आयचो संवसार आमी पळोवंक गेल्यार भोव विपरीत आसा, भोव बदलापण जातात. आनी विशेश करून आयचो संवसार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स AI आमी शॉर्ट फॉर्मान म्हणटात, रोबोटिक्स म्हणजे रोबोट्स, जेनेटीक टेक्नॉलॉजी, क्लोन टेक्नॉलॉजी आनी हें पुरा पळयत आसतना आमचो संवसार वाडत आसा. आनी कालच पाप साईब पाप लिओ 14वेन एक एन्सिक्लिकल पत्र बरयलें जावन आसा. तें जावन आसा मॅग्निफिकात ह्युमनितास. त्या पुस्तकांत त्या पत्रांत ताणें अशें बरयलां की आमचो संवसार वाडीत आसा बगार मनीस हा देवाचो रुपांतर जावन आसा, मनीस देवाचो भरगोत जावन आसा. बगार आमी आयच्या वचपांत आयच्या शुभवर्तमानांत आमी नियाळ केल्यार आमकां कळीत जाता की पेद्रो जेजूक सांगता की आमी सकट सोडून तुजो पाटलाव केला. आनी हेंच उतार आमी मार्काच्या शुभवर्तमान 8:30-4 अशें सांगता, जर कोणी म्हजो शीस जावंक आसा जाल्यार ताणें सकट सोडून म्हजो कुरी सुबारून म्हजो पाटलाव करी जाय. हें वाक्य आमकां उडास दिता की एक वाट्यार क्रूस आसा आनी एका वाटेर क्राऊन म्हणजे एक मुकुट आसा. क्रूस ह्या शब्दा वयर आमी नियाळ केल्यार क्रूस म्हणजे क्रिस्ताक आमी साक्ष जावन क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन आपोवणें दिता. बघा दुसरें मुकुट म्हणजे हें एक रिवॉर्ड, हें आमकां एक भेट व आमकां बक्षीस मेळटा आमच्या जिवनांत. जेजूचे शिश विशेश तरांनी सिमोन पेद्रो, आंद्रे, जुआंव आनी जेम्स हे 4 जाणां जेजू क्रिस्ताचे पयले शिश जावन आसले. आनी हे 4 जण मासले मारेचे धंदो कर आसतना जेजून तांच्या मुखामोळ येवन सांगलें, म्हजे पाटी येयात. तांणी तांचो बिझनस तांचे कामदार सोडून ते जेजूचे पाटी आयले. आनी होच पेद्रू परत्यान जेजूक सांगता, आमी सकट सोडून तुजो पाटलाव करूंक आयला. बगार हें पळयत आसतना जेजून सांगलें
की तुम्ही आपल्या आवय बापायक सोड्या भावा भयणीक सोड्या भयण भाट सकट सोड न म्हजो पाटलाव करा. म्हजे खुर्साक म्हजो शुभ वर्तमानाक तुमी पाळव दिवन मुखार सरात. हें जेजून त्या पेद्रोक उतार दिलें. त्या पेद्रोन कांय सांगनासतना ताणें जेजू क्रिस्ताक पाटलाव केलो. बगर हातूंत दोन शब्द आमकां नियाळ येता. एक आसा सॅक्रिफीस आनी दुसरें जावन आसा बेसांव. आयच्या संवसारांत आमकां उडास आसा क्रिस्त दैमगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, सॅक्रिफीस करूंक भोव कश्ट आसात. आतां एका भुरग्याक सेमिनरी वा एका भुरग्याक सेमिनरी वा कॉन्वेंट जॉयन जावंक आसलें जाल्यार कितले कश्ट आसात. पयलेंत हांव वडोल आमच्या भुरग्यांक विचारनासलो. 10वी जाल्या उपरांत येता गे पाद्रीपणाक. फादर हांव पळयता म्हळ्यार कळटा की आसा गी ना गी ताकाच कळीत आसना. बगार हे तांतू सॅक्रिफीस करचें पडटा. कित्याक आमचे आवय बापायक सोडून, आमचे घरदार सोडून, आमचे भाव भयणी सोडून, सकड सोडून आमी क्रिस्ताच्या उतराक पळव दिवन क्रिस्ताच्या कुरीस धरून मुखार येजे अशें आमकां आयचें वाचपाक सांगता. हें उतार भोव आमी सांगतात आमी सकट सोडून आमी पाटलाव करयत. बगार हें सोंपें सांगूंक. बगार ताका आमच्या जिणेंत लाबोवंक गेल्यार बारीक कश्ट आसा. आनी हें एक आमच्या जिवनांत ती मस्त कश्ट आसा. कित्याक आमी 12 वर्सां 13 वर्सां आमच्या आवय बापाय सांगता रावले, भावा भयणी सांगता रावले. एकच फावटी आमी कशें सोडून आमी क्रिस्ताच्या पावलान पावल दिवन आमी मुखार सरचें म्हणून हे भोव कश्टांचे आसात. हेंच उतार आमकां उडास दिता. ताच्या आदल्या शुभ वर्तमानांत जेजू एका पयशाक ग्रेस्त मनशाक विचारतलो की तूं सकट सोडून म्हजो पाटलाव कर. सांगूंक सोंपें बगर करूंक कश्ट. हें त्याच मनशान करूं ना. आनी सॅक्रिफीस करतना आमकां मस्तू चॅलेंजीस आसतात. कश्ट येतात, बेजारां येतात, पिडा शिडा येता, सकड येता. एक भुरगो जेन्ना सेमिनरी वा कॉन्वेंट जॉयन जातना कितले कश्ट आसता, कितले बेजाराय आसता. सुरवातेर कश्ट आसतात. बगर मुखार आमी गेल्यार वर्सांनी वर्स काडल्यार ताजो घोटसाण आमकां कळीत जाता. आनी दुसरें म्हणजे बेसांवां. देवान आमच्या थंय व्हडते बेसांवांनी भरला. कित्याक जशें आमी केल्यार तशें आमकां मेळटा. आनी हिंदीन सांगतात आमी जैसा आप अच्छा करोगे वैसा आपको अच्छा मिलेगा, जैसा आप बुरा करोगे वैसा आपको बुरा मिलेगा. म्हळ्यार बरें केल्यार बरेंच मेळटा, वायट केल्यार वायटच मेळटा. आनी तेंच जावन आसा देवाचें व्हडतें बेसांव. आनी एका चित्रपटांत अशें सांगलें जावन आसा की सक्सेसाच्या पाटी धांवनाकाय, सक्सेस तुज्या फाटल्यान येतालो. म्हणजे कितलेंय अचिवमेंट्स, कितलेंय नांवार्दीक जाल्यार बघा तेंच नांवार्दीक आमकां मुखार फुडें आमकां मुखार करयतलो. आज ह्या पवित्र तळार आमी एक सांगता जमल्या क्रिस्त दैमगाच्या भावां भयणींनो, आज ह्या उतराक आमी मान दिता आसतना विशेश करून आमी उडास करया. आनी आमच्या मोतीन एक प्रश्न घालया की हांव क्रिस्ताचो खरो सेवक गे, हांव क्रिस्ताचो खरो शिश्य जावन ताचो पाटलाव करता गे. गोवाचो हाडायल्या स्वीकार कर बापा, वायदाकाचो हाडायल्या स्वीकार कर
काणीक मोगाची वोत आमचे कृपेशिव दैवी देणी सर्गीची स्वीकार कर काणीक मोगाची वोत आमचे कृपेशिव दैवी देणी सर्गीची आमचे अर्पिता जीव समर्पिता माया मोगांची येवच्या आधार तो मागता त्यागार मोगांची येवच्या ती कृपे बेसा परगरच्या दैवी तुझे स्वीकार कर काणीक मोगाची वोत आमचे कृपेशिव दैवी देणी सर्गीची म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदा देवाक मान तसले जावन म्हूण मागात तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमे आमच्या नेक्या पयसेवेच्या दवा सर्वेस्पर सर्वेस्परा आमच्या बापा आमच्या मागण्यांक कणवलेन खाण दी आनी तुज्या भक्तिकांचे वतीन ह्या बलिदानांत फावो ते परबी तुजी सेवा करूंक आनी ताचो फळ आमचे जिणयेंत जावंक आमकां करपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या दिवाक दिनवा सुर्या वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्वेदानी ससनाच्या दिवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायत्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दां वरवीं तुवें सगळी रसाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारून तुवें ताका पठयलाय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारे उदारेन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विसारून ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी मरणाचे सयत वपून पुनर्जीवनपणान उगडापे खेळ्ळें अशें ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र परसा तुका जोडून घेतली देखून देवदूता आनी सोमेस्त भक्ता सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन एक स्थळ्यान आमी गायता पवित्र दरबाराचो सर्वेस परतून सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा भूसरी
सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा खरंच तू पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दे आमकां जेजू क्रिस्ताचे कूड आणि रगत आपले कशेन कस मरण संवसाराच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचलो आनी दवरलो आनी आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काळज घेतली तुका 9व्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हजी रक्ताची काळज 9व्या आनी ससणे करचे हे रगत पातकाचे पक्षाणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वरवतले हे म्हज्या उगडासात करात Pavarta sugur pergetuya Jesu melo Jesu jivan zala Jesu novia yetolo बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीन बुडयन उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमा फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो 14वो आमच्या भगियन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कामुरये देवाच्या माये सांगाता बगेवन झुजय तिचो पती बगेवन दम दोता सांजू दोता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दे आनी सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वंदरांची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना आमी दीत धर म्हणुया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षीत राव तशेंच आमची भक्तां बगस आनी आमकां तळमेळका पुरवाईटल्यांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवादया करून ह्या जिविता सर्वस्काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या स्वरंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तुका आतरयता
तर आमकां तुजे दुदार ककलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुका शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांतले न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जियेताय आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समयची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटातली. शेळ्याच्या जेवणांत आमी सकट सुभागी. तुम्ही तुमच्या भितर म्हाका पावना तुमच्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तुझ्या काळजात सोम्या तू ये मोगा तुका स्वागत करता. भुरभुर बेडा काळीज मोजे नंदन जावं दे तुझ्या येण्यात. मोठ्या रूपात तुका जाऊ मुझे अग्नी पोषण जाता. मोठ्या रूपात तुका जाऊ मुझे अग्नी पोषण जाता. तुझ्या तुका पावना म्हाका पूण म्हाका तूं कृपेन भरता. तुझ्या तुका पावना म्हाका पूण म्हाका तूं कृपेन भरता. प्रार्थुया. सरपदवेदारा देवा शांतीच्या आनी सव बुजवणेच्या बापा तुज्या भक्ता खातीर तुका वाकणूक आमी तुजी भुरगीं हांगा एकठांय जाल्ल्या ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलान ह्या संवसारांत तुजी पवित्रतेन आमी भरून आमच्या मैमेवंत भावा भयणीच्या सांगाता निर्मळी निरंतरीन तुका वाकणूक फावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. समी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक परत एवटेन तुमकां सुमेस्तांक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 10 वरांतान कुमसारा 10:15 वरार परत तेर्स 10:30 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 12:30 वरार भक्तीक हांग जेवण. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलान तुमकां मेळटात. डिवायन मेडिसीन गांठीदुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडे संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन तसो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची ते संबंद दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवचे. पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी ऑफिसान दिवचे.
मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी काजारां जल्मादी जुबल्यो कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना हे पोंताळोसो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया सरभक्तिकां तुमचे खातीर मागतेली आनी आमी विशेश तरान ह्या पवित्र थाळार तुमचे खातीर मागतेल्या. हांगासर मिनी वॉलांत केम्ब्राल आरोग्य केंद्राची नर्स आसात. कोणायकी BP शुगर तपासन करूंक आसा जाल्यार मिस जाल्या उपरांत आराधना वेळार जावंक पुरो, नोवेना वेळार जावंक पुरो वा ताच्या उपरांत जाल्यार अवकाश आसा. तशेंच म्हज्या दाव्या कुशी आश्रयच्या बिल्डिंगांत थंयसर मोडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीचे दाक्तेरां नर्स आसात. होमिओपॅथीक मेडिसीन मेळटा. कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन जाय जाल्यार तसोय फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. हर एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटींग चलतात आश्रयाच्या क्लासरुमांत. त्या देखून तुमच्या पैकी वा तुमच्या कुटुंबान कोणी आमाल पिवण्याक वळख जाल्ली आसात, ह्या पिडेतां सुडका जोडूंक आशेता जाल्यार ह्या मिटिंगाक निरंतरी आयिल्ल्या वेळार जायतें बरेंपण लाभता. असल्यांक मिटिंगां येवंक की प्रोत्साह दिवंक हांव तुमकां उलो दितां. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वाचूं सांगतना तांणी मुखार येवचे आयचो प्रधान याजक बाप जस्टीन तांचे तावन मानाची वात घेजय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. सिस्टर सेलेस्टीन डिसोजा रोम आपल्या 70th बर्थडे संदर्भार तिका आमी बरें मागता उल्हास पडयतना आज तिच्या कुटुंबाच्यांनी ब्रिजी डिसोजा किन्निवळी आयचे दिसाचे नॉन वेज जेवण आनी वॉर्न स्पॉन्सर केलां. त्या देखून तांचो प्रत्येक जावन उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे आशिर्वादान तांचेर मागता. तशेंच हेनरी डिसोजा कारकाळ, ऑल्विन आनी विरा पिंटो तांच्या लग्नाच्या 20व्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी तांणी जेवणाक मोग केला. पवित्र कालदा वाडो ऑलिव्हर क्रास्ता सुरतगल, सुनीता डिसोजा मुंबय, रीना डिकॉस्टा किन्निगोळी, जोविन फेरावो आनी कुटुंबाची उडुपी, प्रिन्स्टन लोबो पवित्र कालजावाडो, जेसे डिकॉस्टा निर्मार्गा, स्टीवन आनी जसिंता निड्डोडी. दान दिल्ल्या सक्कड दानीचो उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. वाती म्हणटले फादर तुमकांय देव बरें करूं. सक्कड आमी दिबी घालया. सांजूद देवाच्या मानाक नवेन आमी सोलोन व्हरया. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोक विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोक विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोक विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. भाव भयणीनो सर्गीं सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेव जुता देव सर्गाराजान जेजूच्या जुवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासो विनंती करता. सांजूद देवानी सांत भक्त प्रत्येक जावन मुरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीक जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सोम्या जेजो क्रिस्ता तो आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदतो झूदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागरीचो आमी उगडास करता. बगेवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजो मनशाच्या कुटुंबांत तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरीं देवा बापा निरंतर होगळाप लाभता आनी सुमेस मुनी देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्थ वदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय. आतां आमी बगेवन जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबाच्यो गरजो आनी यात्रे तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. येजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पात्यानी आमी तुजे दें दवरता. तुका जाव महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमीन. सांजूद देवाक मागणे. या संवसारी जसो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेव जुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तो आमचे सवे मेळ. जेजो सडवंदाराचो मोवाळ मोग जाणा जाल्लोय
ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीचे कर्सात सनीनी सांपोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पाथेनीन आयलां. सक्कड आमी बसया. सभा जनांनी मोगाचें हांगासर ते सवान दान दिल्लीं आसात. ह्या घडी हांव सक्कड ते सवां वचून सांगतना तुमच्या काळ जमानान कितें ते सवां घेवन ह्या पवित्र तळाक आयल्यात. ही सक्कड ते सवां सांजूदतात देवाच्या मजतीन समियाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करून मागया. ह्या पवित्र तळार मागल्लें मेळटा. सांजूदतात देवाची विणवणी वर्ती जावन आसा. तर त्या बरोवशान ह्या घडी आमी मागया. 18 जाणां बरी भलायकी फावो जावचे खातीर, 8 जाणां परगांवांत बऱ्या सांबाळचें काम मेळचे खातीर, 12 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जावचे खातीर, तेगांची एलर्जी पिडा गुण जावचे खातीर, 8 जाणांक आमाल पिवन येता सुडका मेळचे खातीर, तेगांक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गुण जावचे खातीर, एकल्याचे जाग्याचे समस्या मोगान आनी समाधानीन जावचे खातीर, इत्यार्थ जावचे खातीर, सौगांक कोर्ट केजीन जीक आपणावचे खातीर, तेगांचे थायरॉयड पिडा गुण जावचे खातीर, तेगांनी तांच्या 2 कुटुंबां मदें आसचे मानसता पयस जावंक मागोवंक सांगला. 7 जाणांनी जागो बरें आम्हाला विकून वयच्या खातीर, एकल्याचे घर जागो कांय अडकळ नासतना विकून वयच्या खातीर, 8 जाणांच्या कुटुंबांत माय मोग आनी समाधान रास जावचे खातीर, सौगांक वायट सवयेसून बरी जिणी जीव करपा मेळचे खातीर, दोगांक मानसीक पिडा गुण जावचे खातीर, तेगांचे वेरिकोस वेयनाची पिडा गुण जावचे खातीर, 6 जाणांक रीण फारीकरण करपा मेळचे खातीर, 8 जाणांचे कॅन्सर पिडा गुण जावचे खातीर, दोगांचे काजाराचें कार्य बऱ्यान जावचे खातीर, तेगांक मोबायल एडिक्शनांत सुटका मेळचे खातीर, एकल्याचे जाग्याचे कन्वर्शन आनी ई खाता बेगीन जावचे खातीर, एकल्याच्या घरा वयर घाल्ली केज पाटी काडून राजी जावचे खातीर, एकल्याच्या बांयंत आनी बोरवेलांत बरें उदक फावो जावचे खातीर, तेगांक रातींची बरी न्हीद पडचे खातीर, सौगांचे बावळो दोगून जावचे खातीर, दोगांची खंत बेजाराय पयस सरचे खातीर, एकल्याक माट मंत्रांत सुटका मेळचे खातीर, 30 आनी 4 जाणांनी तांच्या प्रत्येक तेसां खातीर मागोवंक सांगला. एकल्याच्या पुताचो जॅक्सनाचो पासपोर्ट रिन्यूवल जावन हातान मेळोवन ताचे PR खातीर बायोमेट्रीक टेस्ट पास जावचे खातीर मागोवंक सांगला. UKेंत कामाचे इंटरव्यू कॉल येवन बरें काम मेळचे पासत एकल्या खातीर मागोवंक सांगला. एकल्यान दुबयंत परत्यान 2 म्हयन्याचे विजिटींग विजा रिन्यू केला. वेगिनसी इंटरव्यू कॉल येवन एक बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. रेनिशाचे इंजिनियरींग सीट मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. एकल्याचो पासपोर्ट बेगीनच रिन्यू जावचे खातीर, आयरीन डिमेलोचे पांयाची गांठी गुण जावचे खातीर, लविनाक आज जावच्या एन्जिओग्राम टेस्टांत सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येवंक आनी बरी भलायकी फावो जावचे खातीर, एकल्याक एग्जामान बरे मार्क्स काडून पास जावचे करपा मेळचे खातीर, तेगा धर्मीक भयणीने तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला. तशेंच तांच्या सगळे समस्या इत्याद तांच्या खातीर मागया. ब्रदर ग्लेन आनी सिस्टर ट्रिसा तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मिसावा खातीर मागोवंक सांगला. देवदीन मताय सरावो, विल्सन सरावो, विलफ्रेड सरावो तांच्या आत्म्याक शांती आमी मागया. स्टेला क्रिस्टोबर 9 आनी 2 वर्सां तिच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला. विना रोड्रिगस ताच्या बऱ्या भलायके खातीर बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. विल्सन म्हणल्या भावाक 30 आनी 9 वर्सां प्राय, ताका एक बरें काम एक बरी सैरीक मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. एका स्त्रियेचे बिझनेस बऱ्यान चलचे खातीर मागोवंक सांगला. एका कडेन बिल्डिंगा लिफ्ट घालूंक परमिशन मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. एका कुटुंबाक घरावेच्या रस्त्याचे समस्या सगळे इत्याद जावचे खातीर, एकल्या चलयेक अल्सरेटी कोलिटीस हांव गुण जावन बरी भलायकी मेळचे खातीर, आनी एका चलयेक वेरिकोस वेन्स गुण जावन इतर पिडेतान सुटका मेळचे खातीर, एकल्याक नी जॉयंट्स गुण जावंक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर, एका भुरग्याक CA इंटरमिडिएट एग्जामान बरे मार्क्स काडून पास जावचे खातीर, एकल्यान घर प्रारंभ केला घराचे सक्कट बांदपास निवारचे खातीर, एका स्त्रियेक कॅन्सर पिडा ती गुण जावन बरी भलायकी मेळचे खातीर, उर्बन मेंडोन सांबाळून स्वभाव घरा आसा ताका संपूर्ण भलायकी बरेपण मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. फादर रिचर्ड सिक्वेर आमच्या तो पिर्गस कुटुंबाचो याजक आस्पत्रेंत आसा, सुमियान ताका आपोवन संपूर्ण भलायकी बरेपण मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. मार्सेल डिसोजा म्हणलो आनी एक आमचो भाव पिर्गस कुटुंबाचो आस्पत्रेंत आसा, सुमयाची गुण करची सकत ताच्या कुडीन वाळून संपूर्ण भलायकी बरेपण ह्या बाबा मेळचे खातीर आमी मागया. सकत ताचे रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर मागया. एका कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला. एलिटा डिसिल्वा ताचे डिलिव्हरी नॉर्मल जावचे खातीर मागोवंक सांगला. एकल्याचो घोव सोरो काडटा, पियेता,
भुरग्यांक पाठ देख दिता आनी कुटुंबान नाच समाधान आसा त्या देखून ह्या दादल्याचें मन परिवर्तन जावचें खातीर मागून सांगला. मुंबयतावन एकूटाम आयिल्लें तांकां संपूर्ण भलायकी बरेपण मेळचें खातीर मागून सांगला. एक तरणाटो शिप्पर कामाक कॉल येवंक राखता ताका बेगीनच कॉल येवंक आनी बेगीनच एक काम प्राप्त जावचें खातीर मागया. एक भयण मतीच्या पिड्यान तशें वायट चिन्न आनी कश्ट जाता तिका बरी भलायकी मेळचे खातीर आमी मागया. एकल्याचें स्कीन एलर्जी गूण जावच्या, एकल्याचें गॅस्ट्रीक एसिडिटी गूण जावच्या, एकल्याच्या माथ्याचे जडचे केस रावच्या खातीर, एकल्या PCOD प्रॉब्लेम गूण जावच्या खातीर, एकल्याची रातीक बरी न्हीद पडच्या खातीर, वेरोनिका म्हणल्यार बहिणीचे फ्रॅक्चर जालो पांय सारको जावन पयलींच्या बरें सलची करपा मेळच्या खातीर, एकल्याचो फ्रॅक्चर जालो हात सारको जावन, एकल्या भुरग्यांक मोबायल एडिक्शन जावन संपूर्ण सुटका मेळच्या खातीर, एकल्याक CA इंटरमिडिएट एग्जाम तांचे पास जावच्या खातीर, एकल्याचे स्कीन एलर्जी गूण जावच्या खातीर, एकल्याचें गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी गूण जावच्या खातीर, एका भुरग्याक खालत्या काळजाचो जावंक मोगाळ जावच्या खातीर, जानवायचें समजणेचें दान मेळच्या, आवय बापाय विधेय जावन जियोवचें करपा मेळच्या खातीर मागोवन सांगला. सिसिलिया सेराव म्हणल्यार भयणीक बरी भलायकी मेळच्या खातीर, एका कुटुंबाक बेसांवांनी बरोवंक बेगीनच घराचें देणें प्राप्त जावच्या खातीर, एका तरणाट्यान मिसाक येवच्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर, एका कुटुंबान वेहिकलाचे समस्या सगळे इत्यार्थ जावच्या खातीर, एकल्याच्या दादल्याक मतीक उजवाड मेळून फाटीं कुटुंबाक गलपतावन येवन त्या कुटुंबाक सांगात एक वर्सा खातीर, विंगड जाल्ल्या गो बायलेन परत एक वर्सा खातीर, 9व्या क्लासीन शिकच्या भुरग्यां मतीक उजवाड सकट वायट सवय सोन बरोबर गो जावन जिवनचें करपा मेळच्या खातीर, एका भुरग्यान सुडाळ उलोवच्या खातीर, एका भयणीक कॅन्सर पिडेतान सुटका मेळच्या खातीर, एका कुटुंबान घराचें काम सुरू केलां बेगीनच आखे जावच्या खातीर, एका भुरग्याची एलर्जी कंप्लीट गूण जावच्या बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोवन सांगला. तशेंच एका कुटुंबांत झगडें ना समाधान संतोश ना त्या कुटुंबांत संपूर्ण समाधान रास जावच्या खातीर मागया. एका कुटुंबाच्या जाग्याचे वांट्याचे समस्ये बऱ्यान इत्यार्थ जावन कोर्ट केजी आसले ते बेगीनच फाटीं काडची करपा मेळच्या खातीर ह्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. एका भयणी कॅन्सर आसा त्या पिडेतावन सुटका मेळच्या खातीर मागया. सभा ते सभा आमी वाचून सांगली मोगाच्यानो ह्या सकट भावंडां खातीर आमी मागतना आमच्याय काल जमान्यांतली ते सभा उबान दिवन आमी म्हणया. आराधन तुका सोमियान जेसू, तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सोमियान जेसू, महिमान तुका सोमियान जेसू, नमान तुका सोमियान जेसू, स्तुती तुका सोमियान जेसू, वंदन तुका सोमियान जेसू, प्रणिपा तुका सोमियान जेसू. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगळा जेसू या सकट भावनाची त्या सभा तुझ्या पायांतळे समर्पण करता. सांजूद उता देवाची मजत मागता, सांजूद उता देवाच्या मजतीन तुझी विनंती ताच्या पायांतळे समर्पण करता. या सकट भावनाची तुझी नदर घाल, तुझी खुशी वयतर या भावना सकट सोडका, संपूर्ण सोडका, बरेपण तांकां ती आशिर्वादीत कर म्हण या पवित्र तळा तुझे कडेन मागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. जीसस, touch them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, heal them Lord Jesus, anoint them Lord Jesus, may your mighty power flow into their life. Bless them, touch them Lord Jesus, heal them Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. सकड़ा मी दिमी घालया म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडोवन बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाच्या गुंडायतान हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्या बरोबर सदेवचे खेरीत देणे तुका देवान दिला. म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळमाई पासी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वच. हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सोमिया जेजूचे महिमेभवन नांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. एक घडी भर आमी सगळ्यां दोळे धांपया. आमच्या खाल जमानांत कितें अर्गां मागणी आसात हीं सगळीं सोमया थंय आमी उबारया. प्रत्येक जावन सांजूद उतात देवाच्या मजतीन ह्या पवित्र तळार आमकां मेळिल्ल्या सकट बरेपणा खातीर तसो उपकारां दिया. ह्या पवित्र तळार जायतीं अस्तर्यां अद्भुतां घडटा. ह्या सगळ्या बरेपणा खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया. तसो उपकार आमी आठवया. एकल्याक विजा आनी मेडिकल बऱ्यान जाल्ल्या खातीर, 8 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर, एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जावन रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर, एकल्याक दिसपरतो ग्रास फावो केल्ल्या खातीर, एकल्याक भुरग्याचें देणें फावो केल्ल्या खातीर, तेगांक बरें काम फावो केल्ल्या खातीर, 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर, 12 जाणांनी मागलो प्रत्येक उपकार तांच्या जिवितांत फावो जाल्ल्या खातीर, डॉक्टर क्रिस्टन नाइसिल रॉड्रिगसाक MS ऑर्थो ताका
PG सीट फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. कामांत मॅनेजराचो पोस्ट मेळिल्ल्या खातीर आनी एकलो अर्गां दिता. ह्या सक्कड बावडांक तांच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणाक आनी आमच्याय जिवितांत देवान केल्ल्या सक्कड बरेपणा खातीर आमी अर्गां दिवया. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मोन म्हजे उपकार तुजो बावड बोला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भावंडां बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. प्रार्थनेस सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर. प्रार्थनेस सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या धाकटेरांक नर्सांक आनी सेवाकांक पाव. सर्वेस्परा सकड पिडेस्तांत ताळणी आनी पातकांतली निवार. सर्वेस्परा तुज्या मनयार आनी हात दवरच्या पिडेस्तांत जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय धी. सर्गीच्या बापायचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी करून सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता. सर्गीच्या बाबा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्यांचे त्या संवाद तुज्या पांयां तळा समर्पण दिता. तुजी कशी वयता ती सत्य संवाद तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. मोगळा बापाक गांवांत तशें परगांवांत पावतें काम नासतना कश्टांचें आसता तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. दयाळ बापा पावते जिनी सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सरमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय. तांकां बरें जिनी सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जिवचें देणें फावो कर म्हूण आमी मागता. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणें आशेतल्या सर खाजरी जोड्यांचे बिरमत पाव. तांच्या खाजरी जिविताचे मोगाचे बळ भुरग्याचे देणें तांकां फावो कर. तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. सर्वेस्परा तुवें दिल्ल्या ह्या सक्कड भुरग्यांच्या देण्या खातीर आज आमी तुका ह्या पवित्र थळार विशेष तरान अर्गां दिता. तुजो उपकार आठयता आनी ह्या सक्कड भुरग्यांक तुज्या पांयां तळो समर्पण करता. ह्या सक्कड भुरग्यांचे तुजे विस्तार आशिर्वाद आवत बळ भलायकी मदीक समाधान संतोष सक्कड वायट विघ्न अवघडांतले तांकां राख आनी प्रत्येक जण जन्मायेचें देणें तांकां दिवन मुखल्या सगळ्या वर्सां शिकपा वर्सान तांचें शिका बरें शिकोवंक तांच्या मतीक उजवाड दी म्हूण आमी मागता. मोरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागता. आमची मागणी आयक. नमारणी एकाकुतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका मिलो मारता. आमी पद सेवेची बाळकां या तुका ज्या कोणांत आसता आस्कारूच आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शेकाये तुजे गांवचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय. ये दाळे मोगळे दुलबी अवकारी मरिये बगेवन ती देवाचे मामा वस्तो विनंती कर. आतां आमी पिडेस्तां खातीर विशेष तरान मागता. तुमकां कितेंय पिडा शिडा आसा जाल्यार तुमचे खातीर मागा मोगाचें न्हू. आनी तशेंच जे कोण पिडेस्तां खातीर ह्या घडये मागोवंक कशी वता त्या सक्कड पिडेस्त भावनां खातीर तांचो मती उडा सडा तांचे खातीर मागा. हो उजवो हात आमच्या तकलेचेर आमी दवरतना तुमचे खातीर मागतना सक्कड पिडेस्तांच्या तकलेचेर हो हात तुमी दवरला म्हणलें मोतींत उडा आसा कारण जे पिडेस्ताच्या तकलेचेर हात दवरून मागोवंक तुमी ह्या घडये आशेतात. ह्या सांजूद देवाच्या रेलिके मुखार आमी आसा सोमिया कडेन आमी मागता. तर ह्या घडये सक्कड पिडेस्तां खातीर ह्या घडये आमी मागया. दोळे आमी दांबया. आमचो हात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया आनी पिडेस्त भावनां खातीर आमकां कितेंय पिडा शिडा आसा नपय जावचे खातीर ह्या घडये आमी मागया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुटका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जाय घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गूण करूंक तुवें खुशी वेले. महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय. प्रार्थुया दाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकणीचे दाल दिश घाल. तुवें रचल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकणली नितळ जावन पिडे शिडेन लिगून जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सोमिया
दुनियाचे नवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया दयाळ सोमिया बाबार्थांच्या बसोन दरा तुझी मीत मेहनतलेली दयाळ आमी मागता पिडेशन आनी कश्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून आनी मानाभेद पयस करून एकामेका काळजांतान बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरीं सुदारून तुजे दायन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून बगून दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे संगत राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्घन दिवन दीन जो जियेत आनी राजवर्स लयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्व देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फांगो तो तुमकां माई पसन आनी काकुतीन वागो दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवण्या प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे देहाचे सर वाईट तुमचे संरक्षण करू तुमच्या मुखल्यान दवरून तुमकां वाट व्हरू आनी तुमच्या फाटल्यान दवरव आनी तुमचे राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिजांक उजवाडान भरले तो तुमचे देहाचे सर वाईट बसमून वडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्प द्वेदा देव बाब आनी पुत आनी पवित्र आत्मा आपला आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवे सदा आसो दिंबीर समी रविया मोकळो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगाता आराधनान करसून सो पवित्र वेळ जावन आसा तर या जेजूक या भोव पवित्र सक्रामेंतान आमचे मदें स्वागत करुया Sacramenta Aradana Swadi Sacramenta Bhakti Mona Kalya Kalza Karta Tuka Nama Bhakti Mona Kalya Kalza सोंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास दवरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेत हांव तुजी कृपा लायत हांव हर एक दीस भोगच्याक तुका आमी अत्रेकता होय मोगाळ भवन आनी भयणीनो जिविताचो उंडो जावन सोमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान कोरोस आजार आसा थोड्याच गाडये आदी ग्रास जावन आमच्या आत्म्याचो आमचे भितर आमचे थंय तो आयला सांगात तसो आमकां दिता ताजी कृपा आमचे थंय वळयता तसो सांगात आमकां निरंतर दिता तर ह्या सोमयाक आमी लालेवया ह्या सोमयाक भेटोवंक आमी आशेवया ह्या सोमयाचो अनुभव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान हांव आमी जोन घेवया आनी त्याच सोमयाक आमी आराधन करया स्तुती करया नमान करया जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास दवरतो आमच्या आत्म्याचो जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास दवरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेत हांव तुजी कृपा लायता तुजो सांगात आशेत हांव तुजी कृपा लायत हर एक दिसा मोगच्याक तुका आमी अत्रेकता आराधन आराधन स्वादी साक्रामेंता
संवसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडोवचो, समाधानाचो प्रकाश पाकोवचो, तुका मेळोवंक आशेता आत्मीक सकत लालेता, हर एका दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकता. आपुणून तूं संवसाराचो उजवाड म्हण वळखलो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. थंय थावन उजवाड पांकयता, समाधानाचो प्रकाश आमच्या जिविताक तो पांकयता, आमकां मेळोवंक तो अत्रेकता, आत्मीक सकत आमकां दिवंक तो आशेता. त्या सोमयाचें समाधान आमी बगया, त्या सोमयाची शांती आमी बगया. तो कोरोसो जिवो देव म्हणल्यार आमी वळखून घेवया आनी ह्या देवाक आमच्या काळजा मनांत हांव आराधन करया, नमन करया, स्तुती आमी गावया. संवसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो, समाधानेचो प्रकाश पाकोवचो. संवसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो, समाधानेचो प्रकाश पाकोवचो. तुका मेळोवंक आशेता आत्मीक सकत लालेता, तुका मेळोवंक आशेता आत्मीक सकत लालेता. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकता. आराधन स्वाधीन साक्रामेंता. भक्ती मोना करता तुका नामा, भक्ती मोना करता तुका नामा, करता तुका नामा. हालेलुया. साक्रामेंतान तुझ्या हजरपण आमी वळखून घेता. जिविताच्या उंड्या रुपार तूं आसाय, आमच्या आत्म्याक पोषण तुवें दिलाय, ह्या खातीर आमी तुका दिन वाजता अर्घ दिता. संवसाराचो उजवाड जावन आमच्या जिविताक खरो उजवाड दिवचो, खरो उजवाड तूं म्हणल्यार आमी वळखून घेता. तुका आमी आराधन करता, स्तुती करता, नमन करता. आमकांच तुज्या पांयां आमी समर्पण करता. सोमयान जेजू ह्या पवित्र घडये हांगासर जमलेल्या हर एका भावंडांक विविध माध्यमां मारिफात गांवांत तुज्या परगांवांत ह्या आराधनान वांटेली जावच्या हर एका भावंडांक तांच्या मोगाच्यांक तांच्या कुटुंबादारांक तुज्या पांयां तळाव समर्पण करता. हर एकल्याची तुजी नदर घाल, तुजी काकूळ तूं वाळय, खरेपणी तांच्या जिविताक उजवाड दी, बुजोवन दी, धैर्य दी आनी तांकां सकट बरें तांच्या जिवितांत लाभय म्हण मागता. प्रत्येक जावन सोमयान जेजू आयच्या दिसा ह्या पवित्र तळार ह्या सकट भुरग्यांक तुज्या पांयां तळाव समर्पण करता. विशेष तरान तुज्या ह्या भुरग्यांक बोटलोन धर, मोगान तुज्या घे, आशिर्वादाचो शिवोदान जेवत आनी तांचें जिवीत नंदन कर म्हण सोमयान तुजे कडेन परत मागता. तुका जावं मान, महिमा, होगळा, स्तुती, आराधन आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी बसया मोगाचें हेच्या पयल्या वचपांतली उतरां आमी मोडासा काडलीं जाल्यार सर्वेस्पो देव म्हणटा, जसो हांव पवित्र तशें तुमी पवित्र जाया. जशें तुमचो देव भाग्यवान
तुम्ही भाग्यवान जायचंय. तेरगू मग न्हू आमचो देव तो पवित्र देव, तो नितळ निर्मळ देव, तो वर्तो देव, कृपेन नेटयल्लो तो देव जावन आसा. आनी त्याच देवा मुखार आमी आसा. ते देखून पोरण्या सोल्ल्यांतले लेवी शास्त्र पुस्तक अध्याय 19 वाक्या 2 म्हणटा, इस्रायलेच्या सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, पवित्र जाया, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. हांव तुमचो देव पवित्र. त्या पवित्र देवा मुखार आमी आसा. संपूर्ण कृपेन भरलेल्या त्या देवा मुखार आमी आसा. नितळ निर्मळ देवा मुखार आमी आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ताचे जावन वालता ती सखत कृपेचो शिवर मोगाळ भवन आनी भयणीनो. ह्या देवा सारको दुसरो देव दुसरो ना. तेरगून तो सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 2 वाक्या 2 ते 3 म्हणटा, सर्वेस्परा सारको पवित्र कोणूच ना. आमच्या देवा सारकें खडाप दुसरें ना. ह्या फुडा भाडाई उलयनाकात. गर्वाचे उतार तुमच्या तोंडांतले बाईस तरांना जावं, कित्याक सर्वेस्पर जानवायेचो देव मनशाच्या कोरण्यो जोखून पळयतालो देव. त्या देखून कोणा मुखार आमी बाडाई उलोवंक, कोणा मुखार आमचो अहंकार दाखोवंक? ह्या देवावर तो कोण आसा? पवित्र देव. आनी त्या देखून त्या देवाची जानवाय अगणित म्हणटा सामुएलाचें पुस्तक. आनी असल्या देव आमच्यो कोरण्यो हर एक जोखून पळयता. तेरगून असल्या बळवंत आमच्या देवा मुखार आमी आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, इसाया प्रवादी अध्याय 6 वाक्य 3 म्हणटा, पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. तेरगून सगळो संवसार हर एक रचना ताच्या वैभवान भरली. मोगाच्यानो आमचेस्तकी आमी कितेंच न्हय, आमी किरकोळ निरपोळ मोगाच्यानो सुमयाच्या वैभवा विणी. तेरगून उगडापान पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 8 म्हणटा, पवित्र 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 सर पदवेदार सर्वेस्पर देव, जो आसलो, जो आसा, जो येवचो आसा, आदी आता आनी सर्वदा तोच पवित्र, ताचे भायर दुसरो ना. त्या देखून कीर्तन 90 आनी 6 वाक्या 7 ते 9 म्हणटा, दिया सर्वेस्पराक राष्ट्रांच्या कुळयानो, दिया सर्वेस्पराक महिमा आनी पदवी, दिया सर्वेस्पराक ताच्या नांवाक फावो ती महिमा. खाणीको हाडून येया आनी ताच्या आंगणांत भितर सरा. पवित्र शृंगारान सर्वेस्परा मुखार सरपटा. सगळी पृथ्वी ताचे मुखार थरथर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. एक घडी आमचे दोळे धांबिया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या पवित्र देवा मुखार आमी आसा. ह्या वर्त्या देवा मुखार आसा. ह्या बळवंत देवा मुखार आमी आसा. ह्या देवा सारको दुसरो कोणूच देव ना मोगाच्यानो. हें सत, हें सत. हो जिवंत देव, हो जिवंत देव. ह्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. फकत तुका भावार्थ पातयेनी हें गरजेचें. तर तुकाच त्या सुमयाच्या पांयान ताळा भावार्थान हाड, समर्पण कर. तुजे सगळे कश्ट दुख बेजाराई पिडा शिडा समस्या एकसुरपण कितें तुका दोसता, तुज्या मतीन काम ना तें, वा आनी कितें सैरीक मेळना, आनी कितें समस्या जातात, सगळे ताच्या पांयान ताळा हाडा, समर्पण करा. सांगा, तो बळवंत देव. ह्या देवा सारको दुसरो देव ना. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. या देवा सारको दुसरो देव ना. या देवा सारको आमचो मोग करचो दुसरो देव ना. मोगाच्यानो हें सत जावन आसा. तर समर्पण करा संपूर्ण तरान. आसा तशें रडोवन म्हणल्या बरी तुमच्या खालसा मनांतली बगनां सगळीं ताच्या पांयान ताळा वोंका वता. समर्पण करा. सांगा तुमचें सुख दूख ताका. उलया ताच्या कडेन. तसलो देव दुसरो ना. तसलो बळवंत देव दुसरो ना. हें सत. असल्या देवा कडेन उलया. सांगा तुमचे काळीज मना उक्तीं करा. संपूर्ण तरान समर्पण करा. तर ह्या देवाक आमी संपूर्ण तरान समर्पण करया. आमकांच सगळें सुख दूख ताच्या कडेन आमी उसारया. हो देव आमकां पळयता. हो देव आमकां आयकता. हो देव आमकां दिता. तो दिवचो देव, घेवचो न्ही, दिवचो देव.
आपणागत कुर्साचेर खाली केल्लो देव दिवचो देव अजुनी दिवन आसा आनी दितेत आसा आनी खंडीत दिता. तर आमकां ताच्या पांयां तळा समर्पण करतना सगळे आमी उबे रावया, गीत आमी गावया. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. थाळयो पेटोवन संतोषान या देवाची स्तुती करून हो व्हरतो देव म्हळें वळखून ताका आमी आराधन करया. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. मोरणाच्या तणीर आसलेल्यांक आमकां मोग दिवन जीव दिल्लो देव आमचो, आमची पातकां पुसून काडलेलो देव आमचो, नितळ निर्मळ केल्लो आमचो बळवंत देव, आमचो हरी एकल्याचो मोग करचो देव, थाकुलदार तो देव जावन आसा. त्या देवाक आमी आराधन करया, स्तुती आमी करया. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. म्हज्या आनी तुज्या जिविता विशांत हरी एक संगती ताका कळीत आसात. म्हज्या आनी तुज्या विशांत बरें चिंतचो, बरें आशेवचो आनी बरो दिवचो आमचो देव मोगाचो न्हू. त्या देखून ह्या देवा सारको दुसरो देव ना, दुसरो देव ना. वत्तो देव भोव अपूर्व असो बरो देव, व्हरतो देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितान हरी एक संगती साध्य करचो. म्हज्या आनी तुजें जिवीत सगळें कळीत आसो जाणासो देव हो. ह्या देवाक आमी आमकांत समर्पण करतना आराधन करया, स्तुती करया, नामान करया मोगाचो न्हू. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವ, ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ.
आमच्या कष्टा दुखांत सांगात दिवचो पिडे शिडेंत आमकां बळवंत करचो आमचो देव मोगाचेनो आमी उलो मारतना आयकोसो आमी रडटाना आमची दुखां बसो आमचो देव मोगाचेनो ह्या देवा सारको दुसरो देव ना तेगून आमचे सगळे कश्ट दूख आमी ताच्या पांयां तळा समर्पण केले समर्पण करनच आसतना सुमयेची सकत आमी बगया सुमयेचो सांगात आमी बगया आनी ह्या सुमयाक आमी आराधन करया स्तुती करया नमन करया ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲ ಕೊಡುವವನು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్ಯ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ Hallelujah, 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 मंगळा जेसू या सगळं भावनांक परत तुझ्या पायांतळा समर्पण करता तुझ्या करतो वरतो बळवंत देव कोणूच ना म्हणले या पवित्र थळार परत आमी वळखून घेता तूं आज जपां करचो अद्भुतां करचो आमचो मोग करचो आमकां सांगात दिवचो निरंतर आमचे जिवी चलोवन वचो देव म्हणले आमी वळखून घेता आनी तातूंत संपूर्ण तरान आमचें समर्पण तुझ्या पायांतळा आमी समर्पण करता तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना म्हणलें ह्या घडये आमी वळखून घेता तातूंत तुजी दया दाखय तुजी कृपा आमचेर दाखय आमच्या संगता तूं राव आमचे सगळे जिवीत तूं चलोवन व्हर म्हण आमी तुजे कडेन परत हांव सुमयान जेजू तुका आमी आराधन करता नमान करता महिमा होगळा स्तुती आमी तुका दिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सगळं आमी बसया मोगाचें एक गडीत आमी आयकलां मस्त बरी स्वामी विवेकानंदा अमेरिकाचे चिकागो गेल्ल्या वेळार थंयसर ताका एक सवाल विचारलेलें क्रिस्तांव धर्म आनी इतर धर्मा मदें भारतांत तूं जिवन आसा जायते धर्म आसात तेन्ना क्रिस्तांव धर्म आनी इतर धर्मा मदें व्यत्यास कितें म्हणून विचारलेल्या वेळार ताणें म्हणलें एक उतार इतर धर्मांनी देवाक सोदून वेतात पूण क्रिस्तांव धर्मांत तांचो देव तांकां सोदून आयिल्लो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तेगून मोगाचेनो आमचो देव इम्मानुएल आमचो देव आमचे सांगाता तो पवित्र देव आमचे सांगाता आसा आमचे जिवीत हर एका घडये चलोवन वता थोडे दिसा आदी एका तरणाट्या कडेन उलयतलो ताच्या जिवितांत जायते कश्ट आसले ताचेर मस्त उणेपणी आसलें अस्करगाय आसले पूण आतां मस्त बरो जाला एक अपूर्वाचें जिवीत सरना आसा तो म्हणटा म्हाका धैर्यान म्हज्या देवान म्हाका सांडूं ना म्हजो देव म्हज्या सांगात आसलो पावता म्हज्या कश्टा दुखा वेळार निरंतरी म्हज्या बगलेक तो रावला म्हज्या सोदनेर तो आयिल्लो आनी तातूंत ताणें म्हाका फाटीं हाडला फाटीं ताणें म्हाका घेतला म्हाका एक ताणें नवें जिवीत दिलां म्हणलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया इसाया प्रवादी अध्याय 57 वाक्य 15 म्हणटा कित्याक जो ससनाक जी येता आनी जाचें नांव पवित्र तो परमोन्नत आनी भोव वर्तो देव अशें सांगता हांव ऊस आनी पवित्र जाग्यार रावता तरी हांव दुखेस्त आनी खालत्या मनशा सवें आसा अशें हांव खालत्या मनशांच्या आत्म्याक नवो जीव दिता दुखेस्त मनशांची काळजां नव्या जिवान भरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जावंक पुरो तो देव सर्गाक सोडून गेला सर्गार आसा पूण तो म्हणटा तरी हांव दुखेस्त आनी कालत्या मनशा सवें आसा अशें हांव कालत्या मनशांच्या आत्म्याक नवो जीव दिता दुखेस्त मनशांची काळजां नव्या जिवान भरता त्या देखून आमचो देव तसलो देव मनीस जालो मनशाच्या सोदनेर गेलो
कस्तातेल्या दुखांत असल्या हरी एकल्याच्या सोदनेर गेलो, हरी एकल्याची दुखां पुसली, पिडेस्तांक भलायकी बरेपण दिवलें, वायट संगतेक गुलाम जाल्ल्या वायट संगतेन सुडका दिली, सगळ्यांक बरें करीत गेल्लो आमचो तो देव जावन आसा मोगाचें. त्या देखून फिलिपी घरां बरयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 7 हांव वाचताना कितें म्हणटा, सैमान तो देव तरी संपणाक लाभदोन रावलो ना, बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन आपणाक पूर्णपणी ताणें खाली केलो, मनशा रुपात तो दिश्टी पडलो आनी आपणाक कालतो करून मरणा पर्यंत, कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. त्या देखून खालतो जालो, विधेय जालो, आपणाक संपूर्ण तरान हेरां खातीर खाली केल्लो तो देव आमच्या मुखार आसा. एक घडी आमचे दोळे धांपया मोगाचे न्हू, आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उधारे दवरया. खवणे तावन कुर्सा पर्यंत खालतो जाल्लो, मनशा रुपार दिश्टीक पडलो, मनशा सांगात रावसो देव आमच्या मुखार आसा. आज मतेवाच्या वांजेल अध्याय 11 वाक्य 29 रुपार तो म्हणटा, म्हजे लागचें शिका, हांव जावन आसा खालत्या आनी बळ्या काळजाचो, म्हजे लागचें शिका. आमी ताच्या सारकी खालती बळी जाय मोगाचें न्हू, आनी आमी खालती बळी जावन ताच्या काळजाक आमी लागीं सरा जाय, ताच्या सांगात आमी रावा जाय. असलो आमचो बरो देव आमच्या सांगात आसचो. त्या देखून त्या देवाक आमी अर्घां दिवया, तसो उपकार आमी आठवया. एक सोबीत जिवीत ह्या संवसारान आमकां दिलां. आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण आज पर्यंत ताणें केलां. आमचें सगळें जिवीत तो चलोवन व्हरता. त्या देखून ताका आमी अर्घां दिवया, तसो उपकार आमी आठवया. आमच्या काळजा मनांत तावन तसो उपकार आमी आठवया मोगाचें न्हू. आमचो देव इम्मानुएल आमच्या सांगात आसा. दुखेस्त आनी खालत्या मनशांक तो लागीं आसा. दुखेस्त मनशांची काळजां नव्या जिवान भरसो आमचो देव मोगाचें न्हू. त्या देखून त्या देवा मुखार आमी आसा. तुमची जबाब अर्गानी ओगळाप तुका सुमिया जेसू, अर्गानी ओगळाप तुका सुमिया जेजू, अर्गानी ओगळाप तुका सुमिया जेसू. अर्गानी ओगळाप तुका सुमिया जेजू, एक सोबीत जिवीत ह्या संवसारान दिल्ल्या खातीर, अर्गानी ओगळाप तुका सुमिया जेजू, एका बऱ्या कुटुंबांत जल्माचे भाग दिल्ल्या खातीर, अर्गानी ओगळाप तुका सुमिया जेजू, ल्हानपणांतावन आज पर्यंत आमकां सांबाळलेल्या खातीर, अर्गानी ओगळाप तुका सुमिया, बरें शिकाप लाभून एक बरो फुडार दिल्ल्या खातीर, अर्गानी ओगळाप तुका आमच्या कुटुंबांत भुरग्या बाळांचे देणे दिल्ल्या खातीर, अर्गानी ओगळाप तुका दिसपरतो ग्रास तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर, अर्गानी ओगळाप तुका ह्या भुरग्या बाळांक शिकाप दिवची तांक तुवें दिल्ल्या खातीर, अर्गानी ओगळाप तुका सगळे आमचे कुटुंब सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर, अर्गानी ओगळाप तुका दिसपरत्या ग्रासा खातीर एक काम दिल्ल्या खातीर, अर्गानी ओगळाप तुका कामाच्या थळार शाबीत आनी सोबीत तरान राखल्ल्या खातीर, अर्गानी ओगळाप तुका जायत्या आशिर्वादांनी आमकां भरल्ल्या खातीर, हर एका दिसा हर एका घडी आमच्या सांगात रावल्ल्या खातीर, अर्गानी ओगळाप तुका प्रत्येक जण कश्टा दुखा वेळार निरंतर सांगत दिल्ल्या खातीर, अर्गानी ओगळाप तुका आमचे जिवीत हर एका घडी चलोवन व्हेल्ल्या खातीर, अर्गानी ओगळाप तुका सकट बरेपण आमकां दिल्ल्या खातीर, अर्गानी ओगळाप तुका तुजो व्हडतो मोग साकूंक दिल्ल्या खातीर, अर्गानी ओगळाप तुका तुज्या कुरप्या देण्यानी आमकां नेटयलेल्या खातीर, अर्गानी ओगळाप तुका सुमिया, तुज्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिल्ल्या खातीर, अर्गानी ओगळाप तुका पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आमचे जिवीत सोबयलेल्या खातीर, अर्गानी ओगळाप तुका सुमिया, अर्गानी ओगळाप तुका सुमिया जेसू, अर्गानी ओगळाप तुका सुमिया, अर्गानी ओगळाप तुका सुमिया अर्गानी जेसू. ओगळाप तुका सुमिया जेजू. सगळं आमी उबे रावया. या देवाक आमी अर्गां दिवन एक गीत आमी गावया, तसो उपकार आमी आठवया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सरपडया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सरपडया.
सोम्यान केल्यांत कितली विचित्रां देखा तुम्ही ताची विस्मिता महिमा गाजता ताची कृत्या मानाक ताच्या आमी गावया सोम्यान केल्यांत कितली विचित्रां देखा तुम्ही ताची विस्मिता महिमा गाजता ताची कृत्या मानाक ताच्या आमी गावया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करी ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. We magnify your name, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी दिबी घालया मोगाच्यान आमचे दोळे आमी दांबिया आमचो देव कितलो पवित्र मोगाच्यान आनी तो म्हणटा जसो हांव भाग्यवान तशी तुमी भाग्यवान जाया एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया आमचो देव पवित्र आमकांय त्या पवित्रपणाक आमी आपयता आमी पवित्र गी आमच्या देवा परी आमी पवित्र नितळ निर्मळ गी आमी आमकां ते घडी विचारया नांदले ह्या घडी आमी बोक्साने मागया मोगाच्यान दुसरें आमचो देव खालतो विधेय जालो खावणेतान क्रिस्ता प्रियान म्हजे थंय तुजे थंय खालतेपण आसा विधेयपण आसा मस्त बडी आमी हंकारी गर्व ओडपण म्हाका उडास आसा एका भुरग्याक ताच्या बापाय मुखार करेक्शन दिताना हंकारान गर्वान उबे रावन आपणें कांयच सूख करिनातल्या बरें उबें रावलीं घडीत हांवें पळयल्लीं आसात आमचे थंय तसलो हंकार गर्व पूण आमचो देव खालतो जालो विधेय जालो म्हजे थंय खालतेपण विधेयपण आसा की आमी आमकां थंय एक घडी भर आमी विचारया मोगाच्यान आयच्या वांजेलांत पेद्रून म्हणलीं उतरां आमी पुरो सांडला आनी जेजून कितें म्हळें तसो प्रतिफळ आसा आज आमी कितें सांडलां मोगाच्यान वा आमी कितें सोडलां सोमिया खातीर म्हज्या बायले खातीर म्हज्या भुरग्यां खातीर म्हज्या कुटुंबा खातीर आमी थोडें त्याग साक्रिफायस केलां जावंक बरो पूण म्हज्या सोमिया खातीर हांवें कितें केलां सोमिया खातीर कितें हांवें सांडलां सोमिया खातीर हांवें कितें सोडलां जावं म्हज्यो वायट सवयो जावं म्हजे अस्गतगाय जावंक बरो म्हजो वेळ सोमियाक हांवें दिला सोमियाच्या मिसावा खातीर जावं हांवें सोमियान दिल्लें जिवीत बरें जियेलां वायट संगती हांवें सोडल्यात बरेंपण हांवें केलां आनी आयचो वांजेल म्हणटा बरें केल्ल्यांक प्रतिफळ आसात बरें केल्ल्यांक प्रतिफळ आसात हांवें बरें केलां आज तो प्रतिफळ हांव जोडूंक योग्य गी म्हणलें आमी विचारया मोगाच्यान आनी सोमियान म्हळां दूख दोनी आसा कश्ट दूख दोनी आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार आमचो मनोभाव कसलो आसलो आमी आमकां विचारया एक घडी आमच्या जिविताच्या नदर घालया सोमिया कडेन आमी बक्षाने मागया आमचो देव पवित्र भाग्यवान आमकां पवित्र कर भाग्यवान कर नितळ निर्मळ कर खालतो बळो कर विधेय कर म्हण त्या सोमिया कडेन ह्या घडी आमी मागया आमचे दोनी हात आमी उदार दवरया दोळे दांबोवन तो आमी रावया ह्या घडये काकुल तूं म्हजी कर म्हण सोमिया कडेन आमी मागतना हें पवित्र उदक आमचेर शिवरतना सोमियाची काकुल तो वाळून दिया उक्ता मारिपाक नितळ निर्मळ सोमी आमकां करून दी म्हणून ह्या सोमिया कडेन ह्या घडी आमी मागया काकूत म्हजी कर सोमिया काकूत म्हजी कर सोमिया काकूत म्हजी कर सोमिया
काकूत मोजिक सोमिया काकूत मोजिक सोमिया काकूत मोजिक सोमिया आड तुका गेला पाडवे केला आड तुका गेला पाडवे केला मुजा कुशेन हांव जियेला मुजा कुशेन हांव जियेला काकूत मोजिक सोमिया काकूत मोजिक सोमिया काकूत मोजिक सोमिया सक्कड भुरगीं दिंबी रावा वडिलां उबे रावा भुरगीं सक्कडान दिंबी येता सदी वडिलां उबे रावा मग जनो सामुएलाचें पयलें पत्र पुस्तक अध्याय 6 वाक्य 1 तावन आमी वाचतना सामुएलान जेसेकच्या घरा गेल्लो आनी सामुएल जेसेक म्हणटा तुजे सक्कड पूत इतलेच वे आनी तो वळ म्हणटा ना सक्कडां प्रास एक ल्हान आसा पूण तो बोकऱ्यांक सरयता आनी ताका आपोवन धाडूंक सांगलें तो तामश्या कुडीचो सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो आनी तो आयिल्ल्या वेळार सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें उठ आनी ताका अभिशेक कर वचचो तो उठ आनी ताका अभिशेक कर वचचो तो ल्हान जावंक पुरो सोमियान ताका अभिशेक केलो सक्तेन भरलो कुरपेन भरलो आज तसो सोमी ह्या आमच्या भुरग्यांक अभिशेक करून दी कुरपेन भरून दी ताच्या सक्तेन भरून दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया मोगाचें उबे रावन आसलीं आवय बापाय वा वडिलां कोणी जावन ती तुमच्या बगलेक कोण भुरगीं आसात तांचेर एक हात उजवो हात वा दावो त्या भुरग्यांचेर दवरा तुमच्या सरशी नासलेल्या कोणीय भुरगीं जावंक बरो त्या भुरग्यांचेर तुमचो हात दवरा भुरगीं सक्कणां दोळे धांपून तुमचे खातीर मागा वडिलां ती जावंक बरो तुमचींत भुरगीं वा दुसरीं भुरगीं त्या भुरग्यां खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें सक्कड आमी दोळे धांपया पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया ह्या भुरग्यांचेर विशेश तरान पवित्र सकत करपा ह्या भुरग्यांचेर वालचे खातीर ह्या घडी आमी मागया जशें सामुएलान त्या भुरग्यांक अभिशेक केलें तो तसो सोमी ह्या भुरग्यांक अभिशेक करच्या खातीर ह्या भुरग्यांचेर हात दवरून आसा ह्या भुरग्यां खातीर ह्या घडये पयलें तुमी मागा मागीर आमी त्या भुरग्यांक आलतारीक आपयता तांचे खातीर आमी विशेश तरान परत अभिशेकपणाचें मागणें आमी करता मोगाचें ह्या घडये तुमी वडिलां जावन तुमची भुरगीं जावंक बरो तुमच्या भुरग्यांनी तुमकां जबाबदारी आसा देवान दिल्ली थिरवी देणी तर तुमी पयलें मागा ह्या भुरग्यांचे फुडार जिवीत बरें जावच्या देवविरांतीन वाडच्या जानवायन भरच्या खातीर आनी सक्कड देणी त्या भुरग्यांच्या जिवितान वालच्या खातीर आनी तुमी आवय बापाय जर तर तुमी एक देखी बरी आवय बापाय जावन जियो ह्या भुरग्यांचें पालन पोशण बरें करून करपा मागा मोगाचें सर्गींच्या भाव मोगाळ बापा ह्या भुरग्यां खातीर तुका अर्घ दिसता आसतना ह्या आवय बापाय खातीर हांव मागता ह्या आवय बापायनी आनी ह्या वडिलांनी तांचो हात ह्या भुरग्यांचे दवरून मागता आसतना त्या हाता मारिपा तुजी सकत करपा ह्या भुरग्यांच्या कुडीन जिवितान वाळय आनी ह्या आवय बापायक एक बरी आवय बापाय जावन ह्या भुरग्यांची जतन करूंक तांकां करपा दी आदार दी ह्या आवय बापायक आशिर्वादांनी बरमोन तुजे कडेन हांव परतून मागता ह्या भुरग्यांचे तुजी सुभामदेनी वत तांकां तुज्या कुरपे देण्यानी नेटय बेसांवांनी बर तुज्या सक्तेन तांकां अभिशेक कर एक बरी भुरगीं जावन वाडोवन तांकां आदार दी जशें सोमिया तूं त्या वेळान भायर पडलोय पाटी आवय बापायक मेळिल्ल्या वेळार तूं देवाक मनशांक मानवाल्लो जावन दियलोय तशेंच ह्या भुरग्यांनी देवाक मानवाल्लीं जावन वडिलांक मनशांक मानवाल्लीं जावन जिवन तांकां करपा दी जशें तूं देव बिरांतीन वाडलोय ह्या भुरग्यांनी देव बिरांतीन वाडोवन तांकां करपा दी जशें तूं जानवायन वाडलोय ह्या भुरग्यांनी जानवायन बरोवंक तांकां अभिशेक कर कुरपेन बरो तुजी सकत करपा वाळय आनी त्या मारी बाद मोकल्या सगळ्या शिकपा वर्सा तांचें शिकाप बरो अपूर्वेन तांणी करून कॉन्सन्ट्रेट करून शिकले मतीन उरोवंक शिकलें समजोवची करपा तांकां दी म्हण सोमिया ह्या घडये तुजे कडेन परत मागता टच देम लॉ जिजस ब्लेस देम लॉ जिजस anoint them Lord Jesus heal them Lord Jesus may your mighty power flow into them Lord Jesus आमी आवय बापाय उबे रावया मोगाचें वडिलां सक्कड उबे रावा
तुमचो उजवो हात जाता जाल्यार ह्या भुरग्यांक देव बांदन ह्या सगळ भुरग्यां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू जावं आमच्या कुटुंबांतली आमच्या वळखीची आमच्या मोगाची आमच्या बिरगेची कोणीय भुरगीं जावं भुरग्यांचें जिवीत बरें जालें तांचो फुडार बरो जालो जाल्यार आमकां संतोश आमकां खंडीत आमकां संतोश मोगाचें कित्याक आमची पवित्र सभा ही भुरगीं मोगाचें न्हू पवित्र सभेची सभा ही भुरगीं सगळें तांचें जिवीत नंदन जायचें बरें जायचें तांणी शिकूनी भुरगीं देवबिरांतीची भुरगीं जायचें जानवांनी भरलेलीं जावन हुशार भुरगीं जायचें तांचें शिकप तांणी बरें करचें भुरगीं सगळां दिमी घाला तुमी दोळे दामपा भुरग्यांना सगळां हात जोडा बरें हात जोडा दिमी घाला फोल्ड युअर हँड्स क्लोज युअर आयज आनी प्रे सायलेंटली हांव तुमच्या खातीर हें किर्तन 91 पठण करता देव राखोनदार आनी तसो देव ह्या किर्तना मारी बाताची विशेष सकत तुमच्या जिवितान वळोन तुमकां आशिर्वादान भरच्या खातीर ह्या खातीर हांव मागतां जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटें तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो आपल्या पाकांनी तो तुका धमतलो ताच्या पाकाट्या पदे तुका आसरो मेळटलो डाल आनी कवच ताचें विश्वासपण रातच्या आकांताची दिसा वेळार उपजावच्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना काळोखांत भोंवतले मारीच्या पिडेक दोनपारचे नासाक करतल्या खरगांक तो भियोंचो नाय तुजे कुशीक 1000 जण मरोन पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000 तरी तुजे सरशी कसलेंच वायट पावचें ना खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतले आनी नश्ट्यांक कसली मजुरी पाव जाता म्हूण देखतले कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो परमोन्नत देवाक तुवें तुजें खोटें करून घेतलाय कसलेंच वायटाक तुजेर वायट तुजेर येवचें ना मारीची बिडा तुज्या थंबासाची पावची ना तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला फत्राक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय थारून शिवांक आनी नागांक मस्त येतलोय तो म्हजो मोग करता देखून हांव तुका निवारतलो म्हजें नांव तुका तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता हाकांतांत हांव ताचे लागीं आसा ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता लांब आवक दिवं ताका ददोशी करता म्हजें थारान पळोवंक ताका फावो करता हालेलुया 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 जीसस 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 माय लॉर्ड pour out your spirit on these little ones bless them anoint them touch them heal them may the mighty anointing take place Lord Jesus bless them abundantly bless them pour out your spirit on them Lord Jesus pour out your spirit on them Lord Jesus anoint them Lord Jesus touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus hallelujah 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 Jesus 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 my Lord nothing is impossible to you bless them anoint them fill them with your power fill them with your power give them the wisdom the knowledge bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them abundantly anoint them Lord Jesus touch heal them Lord may your mighty anointing take place may the mighty anointing take place bless them Lord hallelujah 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 पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन कृपेन धेन्यांनी फळांनी ह्या भुरग्यांक भरच्या खातीर पवित्र आत्मा तांचेर देवच्या खातीर पेंतेकोस्ताच्या आयतार परस आमी आचरण केला तर आज परत त्या पवित्र आत्म्या भरपूर तरान पेंतेकोस्ता कसो देवलो तसोच ह्या घडये ह्या भुरग्यांच्या देवच्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो करया पवित्र आत्म्याचे अभिषेकपण ह्या भुरग्यांक जावच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें पवित्र आत्म्याचे गीत आमी गावया पवित्र आत्म्या सकत वालच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तु देवोनिये स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावोगे स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या Vegistu devonie pour out Swadikatmya anoint Jesus pour out spirit Lord
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भुरगीं थंयच रावा. पयलीं आमी तुमकां थेला येता. ताचे उपरांत तुमी तुमच्या तुमच्या जाग्यार घेवचें. ताचे उपरांत सगळ्यांक ह्या पवित्र थळान आमी मागता. भुरगीं तुमी आज तेल तुमच्या कपालार गुरीस करतना मागा जानवायच्या देण्या खातीर. विशेष कृपा तुमकां मेळच्या खातीर शिकप बरें करूंक, वायट संगतींक, मोबायलांनी इतर संगतींक पयस करूंक, शिकपा थंय कॉन्सन्ट्रेट करूंक, बरें शिकोवंक ही मागणी तुमकां आदार जावन दी म्हणून मागया. आनी ही मागणी गावंक आमी घेवंक आमी फुडें सरया. तुमी थंयच दिंबे रावा. कोणाक आमी मागता तुमी उठोवन तुमच्या जाग्याक फाटीं वयचीं. स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगीस्तु देवोन ये. स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या मुझे तैरावो के. स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगीस्तु देवोन ये. स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या मुझे तैरावो के. बापान पाठयलेल्या पवित्रात्म्या, जेजून बसयलेल्या पवित्रात्म्या, दंदुतांक दिल्ल्या पवित्रात्म्या, प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्रात्म्या. स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगीस्तु देवोन ये. स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या मुझे तैरावो के. विस्मित बुद्धीना पवित्रात्म्या, जीविताची सर पवित्रात्म्या, भलायके दातारा पवित्रात्म्या, सदा काळजी येवच्या पवित्रात्म्या. स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगीस्तु देवोन ये. स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या मुझे तैरावो ये. अंकाराची मोडा मुझे मानल्या, कष्टाच्या आवरांत उपयोग तकला, बरवोशा किरणात उजवाड पाक, सर्गी बंद्राक्षा बीत भरून पावा. स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगीस्तु देवोन ये. स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या मुझे तैरावो ये. स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगीस्तु देवोन ये. स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या मुझे तैरावो
सगळं आमी दिवी घालया मोगाच्यान सुमयेचे आशिर्वाद आमी सोडूंक वेता. एक घडी आमी दोळे धांपून जे कितें परत समर्पण करूंक जाय सगळें सुमयेच्या पांयां तळा समर्पण करा. सगळें तुमचे कुटुंब ताच्या पांयां तळा हाडा. सगळी कम्युनिटी जावंक बरो सुमयेच्या पांयां तळा आमी हाडया. आमी वावर करची तो जागो ते संस्थे सुमयेच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. सुमयेची आशिर्वादां ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतां जावन त्या हरी एका संस्थांचेर घरांनी कुटुंबांनी वाळोवन दिवन आमी मागया. मोगाच्यान परगांवांत आसलेल्या भावंडां खातीर मागया कामाची भद्रती कामा तळा तांकां राखच्या खातीर. तशेंच मिडल इस्टांत आसलें ती झुजाचें वातावरण सगळें निवान त्या गांवांनी शांती समाधान सुमयेची राज जावचे खातीर आमी मागया. संबंदी जाल्यार त्या मोतीक उजवाड मेळचे खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्या बाळांक युवा जनांक काजारी जोड्यांक सुमयेच्या पांयां तळा समर्पण करून मागता आसतना विशेश तरान सगळ मलगडी प्रायवंत पिडेस्तां खातीर तांचो उडास काडया. सुमयेच्या पांयां तळा हाडया. तांचे खातीर आमी मागया. तांकां संपूर्ण भलायकी बरेपण दिवच्या खातीर सुमयान आपोरच्या खातीर गूण करच्या सुमयान तांकां थेलावच्या मागच्या खातीर ह्या पिडेस्त भावंडां खातीर विशेष तरान आमी मागया. मोगाच्यान कोणी आमचे लागीं मागून सांगला तांचे खातीर कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हणून बघता तसल्या खातीर आमी मागया. एकामेका खातीर मागया. आनी आमकां वैयक्तीक तरान आमचे सगळें जबाबदारी समस्ये कश्ट दूख बेजाराय पिडा शिडा सगळें ताच्या पांयां तळा समर्पण करून ताचे आशिर्वाद घेवन आयती जावया. गव्या गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतां. येद्या व्हडा सक्रामेंतां सास्तांग नामां करुया. पुर्विल्या त्या रुपां नव्यो रिती आदारिया. सोलवोन वेचा अस्कत विश्व भावार्थाचे मोरया. जशे बापा तशेच पुत्रा उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थाळ्यार असिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता sama sami नावार्था. आमीन. प्रार्थुया येसू मियां जेजू क्रिस्ता ह्या विशेष सक्रामेंताका तुझ्या कश्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून जबल सदांच आमचेर आमी बगी स्वर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं. आमकां दयेन फावो खन जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. घेऊन जुदाच्या भक्तिकानो क्रिस्ता आपोने लवलेल्यानो साक्षी केले पुण्यताच्या यात्रिकानो देवा हुजवी सांजूत भरता तुमच्यो विनवण्यो येया तुमी समेस पिडेस्तानो कष्टा नसतानी अडचण्यानो येया बरवसो कल्लेल्यानो घेया दैविक लयाना वडानो भाग्यवन जुदाच्या भक्तिकाना क्रिस्ता आपोने
करता तुमच्या विनवण्यो पुता सोवे हांव परमोरी आशीर्वाद दिवं आमकां भगवान जुता देवा आम्हा सोद विनंती कर भगवान प्रसन्न कृपेन निरम काम देवा आमच्या संतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन दिव्यवाणी